Joshua chapter 1 verse 5. तू जिवंत आसासर कोणूच तुजे विरोध रावंक शकचो ना. जशे हांव म्हजे सवे आसलो तशें हांव तुजेय सवे आसतलो. हांव तुका सोडून घालचो ना, हांव तुका सांडचो ना. सिराक chapter 2 verse 8. सरेस्परा भियेतल्यानो ताचेर विश्वास दवरा आनी तुमचे इनाम तुमकां चुकचे ना. सिराक chapter 2 verse 18. आमी सरेस्पराच्या हातान पडोवया पूण मनशाच्या हातान नाका, कित्याक जितलो ताचो प्रताप तितली ताची काकूळट. फर्स्ट क्रोनिकल chapter 21 verse 13. दाविदान गादाक जाप दिली, हांव व्हड आडसणेन सांपडला पूण हांव सरेस्पराच्या हातान पडूं, कित्याक ताची दया बोव वर्ती. मनशाच्या हातान हांव पडना जावं. आयसाया chapter 55 verse 1. तुम्ही ताण लागलेल्यानो उदकासशी येया, तुमचे कडेन दुडू ना तरी येया. दुडू नासता विकते घे आनी खाया. येया फारीक करिनासतना दाका सोरो आनी दूध विकती घेया. आयसाया chapter 55 verse 2. पोषण दिनान त्या वस्तूंचेर तुम्ही दुडूक कित्याक करसितात? तुमकां दादोशी करिना त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक होगडायतात? सत्रायन मुझे आयका आनी बरे खाण तुमकां मेळटले आनी पक्वाना खावन तुम्ही दादोशी जातेल्यात. दैवीक नियाळ्याची उतरां. साम chapter 1 verses 1 to 6. जो मनीस खोट्याच्या बुद्धी प्रमाणे चलना, पातक्यांची वाट धरिना आनी अधर्म्या सांगाता बसना, बगार सरेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोसता आनी दीस रात तांचे धर्मशास्त्र नियाळता, तो भागी. तो वळत्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी, जो आपल्या काळार फळ दिता आनी तांची पानां केदींच बावना. जे सगळें तो करता ते सुफळ जाता. पूण खोटे मनीस तशे न्ही, ते वाऱ्याक उबोवन वेता त्या पोला बरी. देखून सर्तेच्या वेळार खोट्यांक आसचो ना तारो आनी नितिवंताच्या सभेन पातक्यांक आसचो ना जागो. कित्याक नितिवंताची वाट सरेस्पोर राखता पूण खोट्यांची वाट नासाक पावयता.